आम्ही सध्या आसा रायबंदर हांगासर आणि रायबंदरच्या रस्त्यांची दशा तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा। हांव आतां ज्या स्पॉटार आसा त्या स्पॉटार मुद्दम रावला। हेचं कारण म्हटल्यार हांव रावला थंयसून 50 मिटर फुडें सायबर क्रायमाचें ऑफिस आसा आणि 50 मिटर फाटसून रायबंदरचें पोलीस स्टेशन आसा। इतली म्हत्वाची दोन स्टेशन्स हांगा आसा जे सामान्य नागरिकांक लागता, तांकां मदत जाय पडल्यार ते हांगासर येतात। क्रायमाच्या बाबतींत डिजिटल युगान सायबर क्रायम कितलो वाडला सगळ्यांकूच खबर आसा। तेन्ना कंप्लेंट करपाक हांगासर येवचें पडटा आणि ह्या रस्त्यांची जर दुर्दशा पळयत जाल्यार सामान्य नागरिकांनी हांगासर कशें येवप हो एक प्रश्न पडटा। हांगासर जे येरादारी करपी मनीस आसात, मनशां आसात, जे लोक आसात, जे गाडयो घेवन येतात, ते कशे तरी वाट काडीत ह्या खड्ड्यांसून आपल्या कामाचेर वयतात किंवा ह्या दोन स्टेशनांनी सायबर क्रायम आणि रायबंदर पोलीस स्टेशन येवपी स्टाफ आसतलो, थंय येवपी लोक आसतले, तांकां ह्याच रस्त्याचो यूज करचो पडटा। फाटल्या विकान हायकोर्टान एक स्मार्ट सिटीन सांगलें की येता त्या फुडल्या 15 दिसां भितून आमी ह्या रस्त्यांची जी रस्ते स्मार्ट सिटीन आसा त्या रस्त्यांची आमी डागडुजी करतले आणि एटलिस्ट पॅचवर्क करून ते रस्ते येरादारी खातीर बरे करतले। स्मार्ट सिटीची जी कामां आसा, जी पेंडींग कामां आसा ती सुद्दां बेगीन पुराय जावपाक जाय। त्याच प्रमाणे हो रस्तो मेन प्रायोरिटीचेर घेवन बेगिनात बेगीन सारको करपाक जाय अशी मागणी जी आसा ती लोकांची आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत।